काही दिसाफाटी किर्लपाल दाभाळ पंचायतीत घरपट्टी घोटाळो उक्ताडार हाडून सरपंच पदाचो राजीनामो दिल्लो दामोदर बांदेकार परतून सरपंच म्हणून वेचून आयला। मंगळारा दामोदर बांदेकाराची परतून सरपंच पदाचेर निवड जाली आणि ती बी बिनविरोध। हे करपा लागून हांवें एक घेतली अंडर ITI मागून घेतली। ओके आनी अहवाल मागलो तो आमची ऑफिसाची स्लीप न्ही म्हणटा स्लीप न्ही कित्या वयल्यान कळ्ळें तुमकां स्लीप तिचे डुप्लिकेट प्रिंट केल्या तर डुप्लिकेटच जालें ना। लोक स्लीप घेवन आयले आमचे रिकॉर्डां कांयच ना ऑफिसाक रिकॉर्डां कांयच ना ती आमची रिसीट न्ही ती पूण हांव टॅक्साची बीन भरला म्हणून लोकांचें हें आसा लोकां कडेन रिसीट आसा रिसीट आसा हय लोकां कडेन रिसीट आसा अशें कितले म्हाजे कडेन कितले केन्ना करतालो आतां खूब तेंप जालें दिसता कितें पूण हांवें प्रयत्न केलो पूण कितें आसा एकटो मनीस आमी आतां सरपंच जाले म्हणून म्हाजी जबाबदारी येयली तेन्ना सरपंच जावं नाशिल्लो पयलीं आनी जालां तूं आतां सरपंच जाल्ले कोणी रिसिप्टी घेवन येयल्या हय रिसीट घेवन येयले तेन्नाच मागीर म्हाका हें करचें पडलें न्ही एक्चुअली कितें हांव आतां व्हिडियो कंप्लेन करतलो म्हागेलें तें काम। परतून सरपंच जाले उपरांत घरपट्टी घोटाळ्याविशीं दामोदर बांदेकाराची भाशा मवाळ जाल्या। ह्या घोटाळ्याचेर आतां तो कितें म्हणटा तें आयकात। म्हणजे हो पळय लोकांनी आनी म्हाज्या मेंबरांनी विश्वास दवरला आनी आमदारान आमच्या पूर्ण म्हाका हें दिलां कितें काम तुगेलें कितें आसा आपूण करतलो। आनी पयलीं कितें जातालें पयलीं पळय ग्रूप म्हाका आसलो तो मातसो आमदारा विरुद्ध सो येतालो तेका आतां काम जायना म्हणटकच हांवें ते राजिनामो दिलो। मागीर आमदारान म्हाका आपूण व्हरलो तो म्हणपालो आतां तुवें पळोवपा जाय सगळो पाठिंबा आपल्याचो आसा कितें फाटल्या फावटी जो हांगासर घोटाळो जाल्लो म्हणून तुमी प्रेसा मुखार आयिल्ले ते घोटाळ्या उपरांत मागीर तुमी रोखडेच रिजायन जाले तेजें कितें रिजायन जावपाक म्हाका पयलींच थारलेलें आयले तेन्ना पळयलें प्रेशर बीन येतलो ना 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 पण तो घोटाळो जाला काय कशें कितें व्हिडियो कडेन पळोवन कंप्लेंट पावल्या जालो बरो पयलीं 10 वर्सां पयलीं जालो तो आतां आसत ना आतां पूण आतां तुमी सांगलेलें न्ही 1 म्हयने पयलीं घोटाळो जाला म्हणून चालू आसा न्ही तुमी ते 1 म्हयने पयलीं सांगलेलें राजीनामो चालू आसा म्हणटा फाटलो रिसीट तो म्हाजे कडेन हाडून दिल्लो क्लोज जालो तो आतां जावचो ना क्लोज जालो आता विषय ग्रामसभेक आयले न्हू तेच्या वेळाचेर तुमी सरपंच आशिल्ले तुमी घेतलो ना तो हाती घेतलो न्ही घेतलो लागलो पूण ते सगळं फाटलेच रिसीट सांबाळपा लागले। सो आतां तुजें म्हणणें आसा की तो फाटलो घोटाळो जालो तो जालो आतां फुडें जावचो ना अशें म्हणणें फुडें जावचो ना अशें म्हणणें तुजें पण तो व्हिडियो कडेन कंप्लेनी बी पावल्या त्यो मागीर कशें कितें आतां व्हिडियो समज एक्शन घेतले जाल्यार तुमी ताका सहकार्य करतले काय ना आमचे सहकार्य आसतलेच न्ही। दामोदर बांदेकार खंय पयलीं दुसरे गटात आशिल्लो आतां खंय ताचे पुरायपणान भाजपा आमदार गणेश गांवकाराक तेंको। पयलीं कित्याक जो सरपंच जाल्लो दामोदर बांदेकर ताका सपोर्ट जे बाकीचे सगळे टोटल जाणांनी केल्लो खरो पूण ताका इंडिविज्युअल लोकांनी तिणें दवरलो की आमदाराच्या अगेन्स्ट असो दाखयल्लें चित्र एक्चुअली तो नासलो पूण जेन्ना ताका कळोंक लागलें की ना तूं ताका जेन्ना आमदार मिटींग घेतालो तेन्ना ताका खंय वचपा मातशें ते प्रॉब्लेम हें करताले की खंय तितलो फ्रिडम जालें ताका सो तो फ्रिडमूय मेळना ताका काम जावपाक ना जालें ताका दिसलें तो हांव ताका सांगलें की बाबा जर तूं जाता जाल्यार आमचो BJPचो म्हणून सपोज जाता जाल्यार एकदां तूं परत रिजायन जावन आमच्या कडेन येवचें पडटलें तूं जर आसा जाल्यार म्हणटच तेणें रिजायन जालो आनी ताका म्हणून ताका आमी परत एकदां आमदार हें सरपंच केलो आसा ताका फक्त इतलें आहलें की जी पंचायत चलची ती आमदाराच्या हेच्या अंडर चलची म्हणून लिडरशीप अंडर तेजें कितें म्हणणें की फाटीं जेन्ना तो आपल्या दिसतालो की दुसरी जी पार्टी आहा ते थोडे जाण की सांगताले आमी आमदाराच्या ऑपोजीट आहा आमदाराच्या पॅनलां वचप ना अशें ताका हें करता प्रेशर घालताले ताका लागून ताका काम करपाक प्रॉब्लेम आसलो म्हणून तो रिजायन जालो आनी आमदारान ताका उतर दिल्लें आसा जी तुमची कामां उरल्या पळय सगळीं तूं आपल्या फुडें यो आपूण सगळें करून दितलें म्हणून। ह्या सगळ्या प्रकरणात मोठें राजकारण जालां इतलें मात खरें मात कळीचो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार बांदेकारानूच उक्ताडार हाडिल्ल्या घरपट्टी घोटाळ्याचें कितें जातलें काय राजकीय चेपणान हो घोटाळो खंयचे खंय ना जातलो हाचेर सगळ्यांचें लक्ष। आमी किल्लपाल दाभाळ पंचायत क्षेत्रांत आसा जी किल्लपाल दाभाळ पंचायत पयलीं जी बोगस प्रकरणां लागून बरीच चर्चेन आसलेली आनी तेजे नंतर मागीर जो सरपंच आसलेलो दामोदर बांदेकर तेणी राजिनामा दिल्लो लोकांनी गृहीत धरलेलें की सरपंचाची दबाव आयलो म्हणून राजिनामा दिलो पूण सरपंचान आयज स्पश्टीकरण केल्लें आसा की आपूण दबावा खातीर दिवना आपूण पयलींच राजिनामा दिवपा आसलेलो आनी आपल्याक ते बोगस प्रकरण वयर काडपा आसलें तेजे 10 वर्सां पयलीं तेज्यांनी जेन्ना आहलें 10 वर्सां पयलींची बोगस प्रकरण म्हणटा तो आतां सद्या पंचायत वेवस्थीत चलता आतां कांय बोगस प्रकरण जावचें ना अशें तेणी सांगलां जालें जाल्यारच आमी ताका खर विरोध करतले अशेंय तेणी सांगलें आसा आज तेजी परत एकदां
जेन्ना राजीनामो दिवन परत एकदा तेजी आज जेन्ना सरपंच पदाची इलेक्शन आलेलें तेन्ना एकूच फॉर्म पंचायती आयलें दामोदर बांदेकर म्हणून आनी कोणी फॉर्म भरलेलें ना सरपंच पदा खातीर आनी तेजी हांगा एकमतान निवड जाल्ली आसा आनी एकमतान निवड जाल्ली आसा त्या कारणान जे आसा की पयलीं संपूर्ण गोव्यांत राजीनामो दिल्लो सरपंच परत सरपंच पदी आरूढ जावप ही एक घटना पयलींच पावट जावन आसा आनी आतां जी पंचायत जाल्या ती भारतीय जनता पक्षाची म्हणून जाहीर जाल्ली आसा आनी तांणी सतत सांगलेलें आसा की जो विकास खुटलेलो आसा दाबाळ पंचायतीचो आमदार ह्याच पंचायतीचो आसल्या कारणान आतां जोमान कार्य चालू जातलें आनी दाबाळ पंचायतीचो विकास परिपूर्ण जातलो जी पंचायतीची बिल्डींग अर्दवट आहा तिवूय मार्गी लागतली मैदान जे आसा तेवूय मार्गी लागतले आनी जे जे प्रकल्प कितें रखडलेले आसा ते सगळे मार्गी लागतले आमदाराची सहकार्यान आपण मार्गी लावन काम पूर्ण करून घेतलं अशें तेणी सांगलेलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर किल्लपाल दाबाळच्यान एकनाथ खेडेकर.